घरा बसपाक सगळ्यांकच वाज आयलासो दिसता. कांय जाण भायर भोंवपा खातीर बेकायदेशीर गजालींचोय आदार घेवपाक लागल्यात. अशीच फटीची कागदपत्रां घेवन भोंवपी एक ट्रक बुधवारा मया लोकांनीच आडायलो. लोकांनीच आदी ताका आडायलो, चवकशी केली आनी दुबाव येतकच पुलिसांक कळयलें. उपरांत पुलिसांनी ट्रक ताब्यात घेतलो. पळयात पुराय स्टोरी. मयेच्या थळाव्यांनी हो ट्रक आडायलो. ट्रकात भाजी आणि काय गरजेच्यो वस्तू आसल्यो. लोकांनी ड्रायव्हरा कडेन सामानाचे येरादारीचे परवानगी खातीरचे पेपर मागले. ते फटीचे म्हण कळटकच तेंच्यांनी पुलिसांक कळीत केलें आणि ट्रका सयत तेका पुलिसांचे स्वाधीन केलो. काल रातचो आमचो डेप्युटी सरपंच मयाचो चोडणकर त्यांनी फोन केलो की एक के पासिंग गाडी भाजी विकता म्हणून आणि तो हॉर्टिकल्चर बोर्ड लायला म्हणजे तो आणि त्यांनी डावट क्रिएट केलो की के पासिंग आणि हॉर्टिकल्चरची ताका कितें डावट दिसलो. अकॉर्डिंगली काल PSI पार्ली गेलो थंय आनी पळय जाल्यार तेणी के पासिंग गाडी आसली आनी ते हॉर्टिकल्चर बोर्ड आसलो पूण तेचेर मातशे नंबर खारापोट आसलेली. मागीर आमी MD जो देसाय हॉर्टिकल्चर बोर्डाचो ताका कॉन्टेक्ट केलो. तेणी सांगलें आपूण फाल्यां सकाळीं येता आनी पळयता आनी तेजेर कंप्लेन दिता. अकॉर्डिंगली आज ते फाल्यां आज सकाळीं येयले आनी तेणी पयलें की जे मुखार ते आरशाचेर मारलेले ते फॉल्ट आहा तो नंबर वेगळो आसलेलो. तेणी ते फॉल्ट करून ते आपल्या गाडयेचो नंबर घातलेलो. अकॉर्डिंग तेणी आतां कंप्लेन दिल्या की हॉर्टिकल्चरची पास जो आसता ते नंबर फॉल्ट केला आनी ते दोगांय एक्यूज आहा, तो ड्रायव्हर आनी तो ऑक्युपंट आहा. सो तेजेर आमी फॉर्जरीची केस रजिस्टर करपाक करता. आनी भाजी विकतालो तो चिमूलवाडा मये हांगासर रातच्या 11:30च्या दरम्यान एक एस गाडी म्हाका रस्त्यार पार्क केल्ली दिसली आनी गाडी अनवळखी कर्नाटका पासिंग असल्या कारणान हांवें विचारपूस केली ती गाडये कडेन. तर म्हणटाले आमी भाजी सप्लाय करता तेन्ना ते कोणाक तरी म्हणटाले आमी रावले. भाजी सप्लाय करून हांवें विचारलें तांकां भाजी खंयसून हाडल्या. तर म्हणटाले धारवाडसून हाडल्या. दुसरो सांगता कोण हुबळीसून हाडल्या. हांवें म्हणलें भाजी तुमी घेवन येता आसतना तुमकां कोणी चेक बी केल्या काय म्हणलें. तर तुमचे कडेन कितें टपाल आसा. जेन्ना तेंचे कडेन सगळी चवकशी केली तर तेंचे कडेन कांयच नासलें. म्हणून हांव तेंच्यांनी तो रिक्षेचेर फुडल्यान परमिशन एक हॉर्टिकल्चराचें म्हाका दिसलें. तें जेन्ना हांवें चेक केलें जाल्यार त्या परमिशनाचेर म्हाका डावट येयलो. खाडाखोड केली. नंबर जो आहा पळय त्या परमिशना गाडयेचो तो खाडाखोड केल्ले आसल्या कारणान हांवें डायरेक्ट आमच्या MLA प्रवीण जाठीक तो हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन असल्या कारणान हांवें तांकां पयलीं संपर्क केलो की तुमच्या हॉर्टिकल्चराची गाडी अशें परमिशनान रातची हांगासर भाजी विकता म्हणून तिका परमिशन तुमी दिला काय म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका दिसता तेंच्या MDक फोन केलो आनी म्हाजो नंबर MDक दिलो. MDन म्हाका फोन केलो आनी हांवें तांकां फोटो मारले आनी MDक हे सगळे गाडयेचो नंबर मागीर ते परमिशन हे सगळे तांकां धाडले. आनी तेच्या नंतर ते कळोन चुकलें की हे फर्जरी करून हे तेंच्यांनी परमिशन ताका चिटकयलें. आमच्या बिचेरचे पुलीस स्टेशनाक PI दळवी साहेबाक फोन केलो आनी अशी परिस्थितीन अशी गाडी आमच्या हांगासर चिमुलवाड्यार आहा तेन्ना तुमी ती गाडी येवन पळोवची म्हणून. आनी ताबडतोब तेंच्यांनी आपल्यो रोबोट गाडी धाडली आनी एक पर्सनल तेंची जीप धाडली. 2 गाडयो धाडल्यो आनी तेंच्यांनी हे सविस्तर तेजी म्हायती करून घेतली आनी त्यो गाडी हाडून तेंच्यांनी आयज ही पुलीस स्टेशनाचेर हांगासर बिचोलेच्या थेयल्ली आसा. आयज आमी जेन्ना ती पळयलें ती गाडी जेन्ना आमी येवन इन्स्पेक्ट केली आनी ताका जे पळय आमी ट्रॅवल परमीट दिल्लो ऑफिशियल परमीट दिल्लें त्या परमिटाचेर तेणी खाडाखोड केल्ली आसली. आनीक आमच्या परमिटाक जो पळय व्हेकल नंबर आसलो तो खाडाखोड करून तेणी दुसरी नंबर ॲड केल्लो आनी तेजी झेरॉक्स कॉपी काडली आनी तो इलिगल बिजनेस करतालो. आनीक म्हाका दिसता ती रेटूय बी कांय कंट्रोलांक नासली. म्हाका अशी परिस्थितीक म्हाका दिसता हे लोक भायल्यान येता आनी मेळत त्या रेटीन भाजी विकता. सो हें खंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय. लोकांनी बी एकदम पॅनीक जावपाक कोताक येना. लोकांनी मातशी समजूतकायेन घेवचें आनी जे पळय हॉर्टिकल्चराचे जेन्युइन सप्लायर आसा जेन्युइन वेंडर आसा तेंचे कडल्यानूच भाजी घेवची. कित्याक ह्यो हॉर्टिकल्चर वेंडरां कडल्यान ज्यो भाजी विकता त्यो अंडर कंट्रोल रेटींतल्यान विकल्यो वता. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे ऑथोरायज सप्लायर आसा जे लिगल बिजनेस करता. लिगल बिजनेस म्हळ्यार जो पळय बेळगांव APMC आसता APMC अंडर ते सप्लाय करता. ते रजिस्टर APMC बेळगांवचे अंडर रजिस्टर आसा. तेच लोक आमकां सप्लाय करूं शकता. वाटे खंय सान खंयच्यानी भाजी घेवन ते आमकां सप्लाय करपाक शकना. हो जेन्ना लॉकडावन पिरियड आसलो आनी जेन्ना लॉकडावन पिरियड लिफ्ट जालो 30 तारखेच्यान तेन्ना आमी आमच्या सप्लायरांक
फ्रेश लेटर इश्यू केल्लें की तुमी 30 तारखेच्यान रिजम्पशन जावचें 30 तारखे उपरांत तुमी आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक रेगुलर भाजी सप्लाय करा म्हणून. पूण हे लेटर दिता आसतना आमी तांकां तेंचो त्या लेटराचेर रूट नंबर मेन्शन केल्लो, ड्रायवर्स नेम मेन्शन केल्ले आनी व्हेकल नंबर रेजिस्ट्रेशन व्हेकलाचो नंबर मेन्शन केलो. पूण ह्या पर्टिक्युलर केसीक त्या ड्रायव्हरान आपलें नांव खाडाकोड केलें, नांव चेंज केलें, ड्रायव्हराचें नांव दुसरी घातलें आनीक व्हेकल नंबरूय बी ताणें ऑल्टर केलो. साधारण कितल्यो गाडयो येतात गोंयांत सध्या? सादारण आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना अंडर 50 to 55 गाडी येता ह्या दिसाक रेगुलर म्हणजे डेली बेजीस. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार.